लाय उजवत आग पेटा राहत गेलो गुड बिटा दोन आज आम्ही भूमिका दिवसाच्या हांगासर सायडीन आमचे नालाचे प्रोटेक्शन वॉलाचे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी आयज आमच्या मदीं मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार अजितभाई आरोलकर तशेंच पंचायत सदस्य रंजना परब शिवा तिर्वे सागर तिर्वे तशेंच संदीप नाजी तशेंच देवस्थानाचे अध्यक्ष एकनाथ बाबा तशेंच WRDचे जेई तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर आणि पालये गांवातील ग्रामस्थ हांव सगळ्यांचे पंचायतीचे वतीन स्वागत करता। खरें तर आयज हांगासर जे आमचे खूब जे काम आसले ते जाल्लेले आसा ते सुद्दां जीत भाईंच्या फुडाकारान जाल्ले आसा सहकार्यान तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा। नमस्कार। आयच्या आमच्या उद्घाटनाक आमच्या हांगासर आसा आमचे जीत भाई तसेच आमचे कलीग सगळे पंचायत मेंबर्स। आज आमी कन्स्ट्रक्शन ऑफ नालाचे आज फाउंडेशन स्टोन हांगासर घातलेले आसा। आज सांगपाक खूब उमेद दिसता की स्थानीक लोकांची खूब वर्साची अशी आमची हे आसली मागणी आसली ते जावपाचे। सो आज भाईच्या फुडाकारान ते जाल्लेले आसा। सो हांव भाईक थँक्यू म्हणटा। नमस्कार। आयज आमी पालया गांवांत देऊळवाड्यार आहात आनी आमच्या मदीं पालया गांवचे सरपंच तशें सगळे पंच मेंबर आनी ग्रामस्थ प्रत्येक फावटी हांगासर मिटींग पालयान मिटींग घेता तेन्ना प्रत्येक टायमाचेर म्हाका प्रश्न येतालो आमचो जो नाला आहा म्हणजे जो व्हाळ आहा तो केन्ना कन्स्ट्रक्ट करतले, कित्याक उदीक पावसान त्रास जातालो, उदीक भरून शेतांनी उदीक वयताले आनी कल्टिवेशनाक तांकां प्रॉब्लम जातालो। ते आयज आमी सगळो WRD मार्फत हो फॉलोअप करून सगळे आयज आमी हो फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी खूब बरें दिसता। खूब वर्साचो पेंडींग काम हे आयज आमी सुरवात करता आनी मागता WRD डिपार्टमेंट तसोच कॉन्ट्रॅक्टराक बरें बेगिनात बेगीन पावसा पयलीं हो नाला आहा तो कन्स्ट्रक्ट करून दिवचो। डेव्हलपमेंट पालया गांवांत म्हाका दिसता सगळ्यात पयलीं आमदार ह्या नात्यान सगळ्यात पयलीं नाल फोडले हेजे कामांचे ते पालया गांवाच्यानूच सुरवात जाल्या आनी ताका लागून पालया गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांचो आशिर्वाद आहा ह्या डेव्हलपमेंटाचेर। अशेंच डेव्हलपमेंट पालया गांवांत चालूच उरतलें। नमस्कार। आयज ह्या शिरकण आमचे फाउंडेशन स्टोन आमी आतां घातलेलो आहा शिरकण एक प्रोटेक्शन वाल्याचो। तेन्ना आयज खूब वर्साचो एक असो विशय आसलो की ही शिरकण तळी ही ग्रामसभेक जो विशय ह्यो परत आमचे रमेश तिळवे हे तर आमच्या ग्रामसभा आसली काय तेचो विशय पयलीं आसलो की शिरकण तळयेचो बांद तुमी केन्ना करतल्यात आनी तसोच आमचो एक अनिल तिळवे हेणी ह्या फायलीचो तसोच बरो फॉलोअप करून तो CM पर्यंत तोय गेला, आमकांय घेवन गेला की आमचो सागर आनी भाईन आमच्या भरपूरच परिश्रम करून जे गोष्टी केल्ले आहात तेचो बांद एक आहा आनी आतां दुसरो एक नाला आसा। त्या तर आमी आमचे सद्याचे आमदार आनी आमचे जीत भाई हेंचे आमी मना काळजासून देव बरें म्हणटा की आमकां ही एक शेतकाऱ्या खातीर एक बरो एक आमकां एक बांद बांदलेल्या उपरांत मागीर ते तेंचे सगळे जी माती येता ती सगळी शेतान वयता आनी तेंची लुकसाणी जाता ती एक जर सारको बऱ्यापैकी जर बांद जालो जाल्यार ते लोकांची शेती ही बऱ्यापैकी पिकतली आनी हेच्या खातीर मी धन्यवाद म्हणटा। आनी